मायनिंग धंद्याची वाट लागल्या उपरांत गोंयाक वाचोवपी असो उद्योग म्हळ्यार पर्यटन. पर्यावरणाची राखण बरे भशेन जाली जाल्यार पर्यटनाचो विकास जातलो अशें म्हळ्यार अतिताय जावं न्हय. गोंयांतल्या दर्यावेळांचेर पर्यटक येतात, मौज मस्ती करतात, सोरो पिवन रित्यो बाटल्यो आनी हेर कूळ दर्यावेळेर उडोवन घाण करतात. अशा पर्यटनाक खबरदारीची शिटकावणी तशेंच अशें करपी भोंवडेकारांक ₹2000 दंड घालपाची ताकीद पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकारान फाटीं दिल्ली. पर्यटन मंत्री पर्यटन वेवसाय मुखार व्हरप, बरे पर्यटक जाय आशिल्ल्याची एके वटेन भास उलयता. आमी पळयतात ते आतां ट्युरिजम मुखार सरपा जाय, चडांत चड ट्युरिस्ट लोक येवपाक जाय. मात कळंगूट सारकिल्ल्या दर्यावेळेर अशे उक्ताडार सोरो पिवन बाटल्यो थंयच उडोवपी पर्यटक दिसतात. असल्या पर्यटकांचेर पर्यटन खातें अजुनूय कांय कारवाय केल्ली दिसना. ही गजाल फक्त कळंगूट दर्यावेळेर मर्यादीत नासून राज्यांत कितल्याशाच दर्यावेळांचेर अशें चित्र पळोवंक मेळटा. मात हाचेर प्रशासनाचें खरेंच लक्ष आसा वा ना हो व्हड प्रश्न आसा. मंत्री बाबू म्हणटा बाटल्यो फोडप्यांक 2000 दंड जाल्यार पंगडान बसून सोरो पिवप्यांक 10,000 दंड. मात ह्या गजालींचेर प्रत्यक्षांत कसलीच कारवाय जाल्ल्याचें दिसना. आतां बाटली फोडट्याका आमी 2000 फायन घातल्या. ग्रुपान मेळीत बाटली पिवपी सोरो पिवपा जाल्यार ताका 10,000 फायन घातल्या. सैम सोबीत गोंय अशी राज्याक नामना मेळिल्ली आसा. गोंयांत सोरो उघडपणे परवान्या बगर पिवंक मेळटा, म्हण गोंयांत पर्यटक येतात हें सत्य. उक्ताडार बसून भोंवडेकार कित्याक पितात? गॅस सिलिंडर हाडून रस्त्या देगेर रांदून कित्याक जेवतात? ह्या प्रश्नांक उत्तर कितें? हॉटेलां आनी बार्रांनी आशिल्ले ह्या वस्तूंचे भरमसाट दर. सरकारान जर ह्या गजाली कडेन लक्ष दिलें जाल्यार रस्त्यार बसून पिवपी आनी शिजोवन जेवपी भोंवडेकार गोंयांत दिसचे नात. दर्यावेळांचेर कचरो वा बाटल्यो सारके प्रकार बंद जातले. तशेंच बऱ्या पर्यटकांचो राज्यांत जो आंकडो देंविल्लो आसा तो परत वाडटलो. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार.